हॅलो एव्हरीवन, हांव टीचर स्नेहल. हांव कोंकणी आनी हिंदी हो विशय स्कुलांत शिकयता. परीक्षा लागीं पावली म्हणटकच तुमकां टेन्शन आयलाच आसतलें, पूण टेन्शन घेवपाची गरज ना. हो चॅनल हांवें खासा तुमचेच खातीर तयार केल्लो आसा. ह्या चॅनलाचेर हांव पाठ, कविता, रचना, व्याकरण हांचेर आदारिल्ले व्हिडिओज अपलोड करतलें. तशेंच कांय विशय घेवन तांचेर रिव्हिजन करपी व्हिडिओ अपलोड करतलें. त्या खातीर तुमकां हे व्हिडिओज पळोवपाक जाय. आवडले जाल्यार लायक करात, आपल्या फ्रेंडा वांगडा शेअर करात आनी सबस्क्राईब करपाक विसरनाकात, कारण सबस्क्राईब करप फुकट आसा. तर आयचो महत्वाचो विशय आसा संवाद लेखन. संवाद म्हळ्यार कितें? संवाद म्हळ्यार एकामेकाकडेन उलोवप. आपल्या मनातल्या विचारांक, भावनांक दुसऱ्या मेरेन पावोवपा खातीर संवादाचो आदार घेतात. परीक्षेत दिल्ल्या विशयाचेर संवाद बरोवचो आसता. संवाद बरोवचे पयलीं प्रसंग, वेळ काळ, थळ, पात्रां बरे तरेन समजून घेवप गरजेचें आसता. संवाद प्रभावपूर्ण आसपाक जाय. संवाद बरयतना विशय लक्षांत दवरून ताच्याच संबंधान लेखन करपाक जाय. संवाद बरयतना योग्य विराम चिन्हाचो वापर करप खूब गरजेचें आसता. परीक्षेत संवाद बरयतना संवाद दोन मनशां मदीं जाता अशें बरोवप गरजेचें आसता. संवादाची भाशा सोंपी, सुटसुटीत आनी सरळ आसपाक जाय. पात्रांची पिराय, हुद्दो लक्षांत घेवन ते प्रमाणे भास वापरपाक जाय. देखीक पिरायेन मानान व्हड आसल्यार आदरार्थी भास वापरची. संवाद लेखन करतना बरोवप्यान आपल्या कल्पना शक्तीचो आनी सृजन शक्तीचो वापर करपाक जाय. संवाद बरयतना फकत विधानां बरोवची न्हय, फावो त्या संबोधनाचो वापर करचो. देखीक, टीचर, काल खंय गेल्लो तूं? अशें बरोवचे बदला खाला दिला तशें बरोवचें. टीचर, अरे टोनी, काल खंय गेल्लो तूं? गरज पडल्यार कंसांत अभिनया विशीं सुचोवणी दिवची. देखीक, राजू, रडटा, ना मम्मी, परत केन्नाच करचो ना. संवादाच्या पात्रांची नांवां समासा कुशीक म्हळ्यार मार्जिना कुशीक बरोवची. आतां आमी संवादा खातीर परीक्षेंत गुणांची विभागणी कशे तरेन जाल्ली आसता ती पळोवया. विशय मांडावळ, भाशा शुद्धी, भाशा शैली, विराम चिन्हां आनी शेवट ह्या खातीर एकूण 4 गुण आसतात. आतां आमी एक संवाद लेखनाचो नमुनो पळोवया. आयचे ऑनलायन शिक्षण आनी विद्यार्थी ह्या विशयाचेर सुरेश आनी रमेश हांच्या मदीं जाल्लो संवाद 5 वळींनी बरयात. सुरेश रमेशागेर पुस्तक मागपाक वता. सुरेश, अरे रमेश, म्हाका मातशें तुजें कोंकणीचें पुस्तक दिता? ह्या ऑनलायन शिक्षणान सामकी वाट लायली म्हाजी. रमेश, हें कितें उलयता रे तूं सुरेश? आमचे शिक्षक ऑनलायन वर्ग घेताले, तशेंच आमकां व्हॉट्सॅप वयल्यान शिक्षणीक चलचित्रां, पावरपॉयंट प्रेझेंटेशन, कार्यपत्रिका धाडटाले. तेन्ना तूं कितें करतालो? सुरेश, खरें सांगू, हांवें तें केन्ना पळयलेंच ना. तुका म्हूण सांगता, ऑनलायन वर्ग सुरू जाताले तेन्ना हांव तें चालू करून न्हिदतालों. हांसता. रमेश, तातूंत चूक कोणाची? सुरेश म्हणटा, म्हाजी. रमेश, आमचे शिक्षक इतली तकालस घेवन चलचित्रां तयार करतात, कार्यपत्रिका धाडटात. इतलेंच न्हय तर आमी केन्नाय फोन केलो जाल्यार आमची मदत करपाक सदांच तयार आसतात. सुरेश, खरें तुजें. ह्या संगणक युगान शिकपा सारकें खूब कितें आसा. हाच्या फुडें हांव याद दवरतलों. उपकार करून आतां तरी दी रे तुजें पुस्तक. रमेश सुरेशाक पुस्तक दिता.
आता तुमचे खातीर एक घरपाठ आसा. जे जे मुद्दे हांवें ह्या पाठांत सांगिल्ले आसा ते सगळे लक्षांत दवरून तुमकां एक संवाद बरोवपाचो आसा. आनी विशय आसा आरोग्य धनसंपदा. ह्या विशयाचेर 2 इश्टां मदीं जाल्लो संवाद 5 ते 6 वळींनी बरयात. आशा करता की आयचो हो पाठ तुमकां बरे तरेन समजला आसतलो. दुसरे फावट एका नव्या पाठा बरोबर मेळुया. तो पर्यंत देव बरें करूं.